लागी सोल्ल्याचो संबंद रचता आनी म्हणटा, हांव तुजो देव, तूं म्हजी परसा. पूण फुडें प्रवाद्याच्या काळार हो संबंद केवल देव परचे मदलो मात्र जावन उरना. देव ताच्याकी चड करून हर एका आत्म्या लागीं एका होकले आनी ओरेता मदलो आसचो लग्नाचो संबंद रचूंक आशेता. देखून जेजू जाता आमचो होरेत आनी आमी हर एकली ताची होकाल. जेजू जाता होरेत आनी अख्खी पयत सभा ताची होकाल. देखून सा पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता, क्रिस्तान पवित्र सभेक उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपन दिलो. तर आतां होकाल जाल्ल्या आमी जाप दिवंक आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या होरेता लागीं जावंक आसच्या आमच्याच लग्नाक आमकांच आमी तयारी करूंक आसा. शुद्ध जावया, होरेताक हर घडये अत्र घेया, ताका विश्वासी रावया आनी ताच्या मोगांत एक जावया. आज आमी नव्या वेळार प्रत्येक जावन परगवांत वावर करतल्या पासत मागता. आमच्या कुटुंबांतली परगवांत वावराक वा शिकपाक गेल्ल्यांक बाळूक जेजू थंय आमी समर्पण दिवया. तांचेर तो सदां काळ बेसांव वतू आनी तांकां सुरक्षीत राखूंक म्हणून मागून हे मिसाचें बलिदान सुरू करया. ह्या मिसा वेळार जे कोणें तांची तेसांवां इरादे मिसाक दिल्ली आसात त्या तेसांवां पासत आनी आमच्या जन एकल्याच्या इराद्या पासत आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आध्यात्मिक योगी. बापा कडेन ताका गुंडाय असो संबंद आसलो. ही ताची आध्यात्मिक सकत फाटल्या 30 वर्सांनी ताच्या गुप्ती जिणये वेळार
मागण्यान प्राजितान ताणें करशिल्ल्यान असली आध्यात्मीक जाणवाय आमकां समेस्तांक वांटूंक ताका साथ दिसताली. ताची उतरां आनी ताच्यो करण्यो ते आध्यात्मीकपणाचो फळ. जर आमी आध्यात्मिकतेंत वाडचे, बापा लागीं एक जायचे जाल्यार आमी जिजू बरी तसल्याच बापा लागीं मोगाच्या संबंदांत आसचे. असल्या मोगाच्या संबंदांत वाडोवंक येवकरिस्त आमकां जेजूनच दिल्ली वाट. ह्या येवकरिस्तान पावता प्रमाणे वांटो घेवच्याक आमची पथकां आमी वळखुया. आमी पातकी म्हणल्यार वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून मनान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका निकेत्राच्या उजवडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्यास्पदाची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भारतान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवोन मुखामोळ रूप रूप पळोवन निरंतर आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. जुआंव केल्ल्या उगड्यापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सिंहासनांत हांव एक ताळो आयकलो. तुमी देवाच्या सर सेवकांनो, तुमी देवाक भियोन चलतल्या ल्हाना व्हडांनो, आमच्या देवाक ओगळाप दिया. तेदवा एक व्हड जम्यान बोब मारतेल्या ताळ्या बरी, उबाळ दर्याच्या गाजे बरी आनी भयंकर गडगड्याच्या आवाजा बरी उलयतालो एक ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, हालेलुया, कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवान सर पदवेदारान आपली राजवटकी हातीन घेतल्या. देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया, कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी न्हेसण तिका घालूंक दिल्या. ती न्हेसण म्हळ्यार देवाच्या लोकाच्या शेगुणे करण्यो. तेदवा देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरय, शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती बगी. उपरांत ताणें म्हळें, ही देवाची उतरां खरी. देवाचें उतार.
शिणीच्या लग्न उत्सवाच्या जीवनाका पोळी मेळ्ळेली भागी संतोषान सुम्या जय जय म्हूण ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर शिणीच्या लग्न उत्सवाच्या जीवनाका पोळी मेळ्ळेली भागी सर्वेस्परस देव मुंजना जाया तो आमचो रसना आमी ताची जावन आसा आमी ताचो लोक ताच्या हिडाच्यो शेळयो शिणीच्या लग्न उत्सवाच्या जीवनाका पोळी मेळ्ळेली भागी वाकन स्तुतीये सवेताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्या अर्गां दिता सवेताच्या आंगणान बेतसरा ताचो उपकार मांगदा ताची नांव वाकना शिणीच्या लग्न उत्सवाच्या जीवनाका पोळी मेळ्ळेली भागी आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरा ताची विश्वासी संततीची संतती ती पाळता शिणीच्या लग्न उत्सवाच्या जीवनाका पोळी मेळ्ळेली भागी शिणीच्या लग्न उत्सवाच्या जीवनाका पोळी मेळ्ळेली भागी
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जुवांवच्या थोड्या सिसा आनी एक जुदेवामध्ये तर्क उठले. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगाता आसलेलो पळय, ताचे विशयांत तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी वेतात. जुवांवन तांकां जाप दिली, देवान दिल्लें करीत कोणीय कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताच्या फुडल्यान धाडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगलेल्याक तुमीच साक्ष. जाची व्हंकल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेत असो ताळो आयकून व्हरतो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वसजय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. देवाचे उतार. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कुर्साचो सांज जुवांव आध्यात्मीक योगी, अ स्पिरिच्युअल जायंट. ताका सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां आनी ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण पासारन 100 वर्सां समच्या ह्या वखदां. ह्या वर्सा नोवेनाच्या नियाळाक शेडयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आमकां आपयलां म्हणलो विशय विंचला. हें समजचें तर आमी आध्यात्मिकते विशयेन थोडें समजचें. आध्यात्मिकता म्हळ्यार कितें? वॉट इज स्पिरिच्युएलिटी? स्पिरिच्युएलिटीच्या ताचें वयलें आनी एक मुखलें मेळटा आसा मिस्टिसिजम म्हणून इंग्लिशांत. आध्यात्मिकता देवा कडेन, हेरां कडेन आनी अस्तित्वांत आशिल्ल्या सगळ्या संगतीं कडेन कशें आमी एकामेका संबंदांत आमी आसांव आनी ताचे कडेन आमचो संबंद कसो आसा, ह्यो सगळ्यो संगती आमच्या जिवितांत, ह्यो सगळ्या संगतींक आमच्या जिवितांत एक अर्थ आसा, उद्देश आसा. अर्थ दिवंक शकतात, उद्देश दिवंक शकतात म्हणलेंच ती आसा स्पिरिच्युएलिटी. असले आध्यात्मिकता आमी देवा कडेन संबंद दवरची रीत. आध्यात्मिकता म्हळ्यार आमी देवा कडेन संबंद दवरची रीत. ह्या आध्यात्मिकतेंत धर्म ना. स्पिरिच्युएलिटी हॅज नो रिलिजन. कितें व्यत्यास आसा स्पिरिच्युएलिटी, धर्म आनी स्पिरिच्युएलिटी मदें? धर्म देवाक आराधन करता. आध्यात्मिकता देवा कडेन एक जावंक कत्रेकता, टू बी वन वीथ गॉड. धर्मांत देव तुजे भायर आसा, पूण आध्यात्मिकतेंत देव तुजे भितर आसा. द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू अशें सांगलां जेसून, न्ही? आमचे भितर आसा. धर्म दुसऱ्या दुसऱ्या पातयेणेच्यांक विंगड करता. हांव हिंदू, तो क्रिस्तांव, तो मुस्लीम, तो पारसी, तो सीख. आमच्या पातयेणे दुसरे दुसरे पातयेणी आशिल्ल्यांक विंगड करता. पूण आध्यात्मिकता ते आमकां सगळ्यांक एक करता. एक दाखलो दिल्यार कळटा. सकाळीं उठून हांगा भोवशा ब्रदर्स मागण्या घेतना ताणें म्हणटात, आय हॅव कम टू दी टू टेक दाय टच बिफोर आय बिगीन माय डे. कोणाचें कांतारें? क्रिस्तांवान बरयल्लें गे. टागोराचें कांतार. तुज्या विण्यांक सबार सुरयो आसात, तांतली एक जावंक हांव आशेता म्हूण आमी म्हणटा. हांव कोणाचें कांतार तें? रबिन्द्रनाथ टागोराचें. तो क्रिस्तांव गे. भोवशा म्हजो उडास सारको आसा जाल्यार त्या पुलां जोडांक उदक कोणें ओतलां, त्या कोणें सोबयलां म्हणजे खंयचें कांतार म्हणटा हांव न्ही. म्हाका सोबता एक कितें फावटी येना. कोणाचें तें?
कनकदासाचें हांव चिंतां. धर्म आमकां विंगड करता, पूण आध्यात्मिकता सगळ्यांक एकच. आध्यात्मिकता सगळ्यांक एकच. धर्मांत कितें आसा गे म्हळ्यार हेरांनी तांणी भोगुल्लो धार्मीक अनुभव ते वांटूंक पळयतात, पूण आध्यात्मिकतेंत तुजो तो अनुभव जोडूंक आशेताय. आनी तुजो अनुभव तुका तो अनुभव जोडूंक एकदम अत्रेक आसा, एकदम अत्रेक आसता. धर्म म्हणटाना धर्मांत इल्लें भें आसा, तें पाळी नाटलां कितें जायत गाय, हें पाळी नाटलां कितें जायत गाय म्हणलें. पूण आध्यात्मिकतेंत स्वतंत्र आसा. आध्यात्मिकतेंत स्वतंत्र आसा. आध्यात्मिकता ती भोगणां बरी. कशें राग, मोग, मोसोर, दूख, बेजाराय, भूक, तान हें सगळें आमी अनुभव करता, तशें आध्यात्मिकता आमी अनुभव करता. चिंत्या एक पटी आमी भजनां म्हणटा, भजन सिंग करता. एक पटी एकली म्हाका म्हणाली, फादर ते आमची भजनां म्हणटात म्हणून, ते आमची भजनां म्हणटात. भजनां आमची तांची म्हणून न्ही. एक्चुअली भजनां हिंदू धर्मान भजनां आसात न्ही. आमी ती भजनां म्हणटाना बरें खंय आडटे पांय घालून, कांय धरणीर बसोन दोळे दांपोवन इट्ट, कांय सुखासनार बसोन भजनां म्हणटाना कांय आमकां एक धार्मीक अनुभव एक जायत समान. भजनां तांची भजनां आमकां सगळ्यांक एकवटायतात. तशें आल्सवासाची भजनां म्हणटाना आमकां कसलो एक अनुभव जाता पळया. देखून आध्यात्मिकता ती सगळ्यांक एक अनुभव, आमच्या भोगणां बरी आमकां अनुभव दिवंक शकता. ही आध्यात्मिकता आयच्या पयल्या दिसाक नव्यानाच्या नियाळाक आमी आयल्या जाल्यार ह्या आध्यात्मिकतेन सडाव जावन दादल्या बायलेच्या संबंदांत विवरसिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. देखून शेळयेच्या जेवणाच्या उत्सवाक मेळिल्लीं भागी म्हणलें आमी आयकलें. हाका पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते दाखले, ह्या जायते कडेन हाका उल्लेख आमकां मेळटा. दाखल्याक देवा आनी इस्रायल परचे मदलो संबंद तो सोल्ल्या मुखांत विवरसिला. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते कडेन सोल्लो केल्लो वाचूंक मेळटा. कावनेंट मस्तू कडेन आमकां वाचूंक मेळटा. आनी आमी पोरण्या सोल्ल्याच्या मध्यप्राच्या खंयच्या आमी इस्रायल ते सगळे भोंवतणीच्या गांवांक पुरा गेल्यार थंय सोल्ल्याक एक अर्थ आसलो, मस्तू गुंडायसो अर्थ आसलो आमकां थंय कळटा. आनी देखून ह्या खातीर देव इस्रायल परच्या मदें आनी आपणा मदें सोल्लो केल्लो हें आमकां आब्रामा कडेन सोल्लो केल्लो, आदाम कडेन केल्लो, नोये कडेन केल्लो, अशें जायत्या मनशा कडेन देवान सोल्लो केल्लो आमकां वाचूंक मेळटा. देखून सोल्लो म्हळ्यार आमी खाली एक लिगल डॉक्युमेंट म्हूण मात्र चिंतचें न्ही, पूण थंय हाचे सोवें एक खाजरी संबंद देवा मदें, एका खाजरी जोड्या मदें दादल्या आनी स्त्री मदें कसो संबंद आसा, तो सगळो संबंध देवा आनी इस्रायल परजे मदें आसलो म्हणलें आमी जाणा जाता. दाखल्याक इजाया देवाक पती म्हणटा आनी इस्रायल परजेक पतीण म्हण आपयता. तो म्हणटा, तुजो रचणार तुजो पती, दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचें नांव, अशें म्हणून अध्याय 50:4 वाक्य 5 म्हणटा. तशेंच इजाया प्रवादी 60:2 अध्यायांत वाक्य 5 म्हणटा, जशें एक तरणाटो एक अवंकार चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जाता, म्हळ्यार इस्रायल परजे कडेन लग्न जाता अशें म्हणून आमी वाचता. तशेंच केदळा इस्रायल परजा अविधेय जाली, पातकान पडली, बोंब्या पुजा तांणी केली, त्या वेळा तें अविश्वासीपण तें स्त्रियेन खाजरी भास मोडून तिणें पृद्वारपणान संपडलेल्याक समासम केल्लें, तुलन केल्लें, तें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आमी नव्या सोल्ल्याक ह्या आध्यात्मिकतेचे कितें गुण आयकल्यार मिस्टिसिजम म्हळ्यार असलो एक आध्यात्मीक अनुभव. भोवशा आमची कोंकणी भासच कांय आमकां आयिल्ली अडसिता कोण ना हें कांय विवरण करच्याक अशें हांव लेखतां. ह्या आध्यात्मिकतेची पती पत्नीची प्रतिक्रिया आमकां उगडापणाच्या ग्रंथांत अध्याय 19 वाचूंक मेळटा. ती थंयसर पवी सभेक
धोवें वस्तूर न्हेसून शेळयेक ह्या होरेताक भेटोवंक आयती जाल्ली अशें म्हणून बरयलां. तशें म्हळ्यार पोवी सभेक क्रिस्ताचे पतिणेक धोवें वस्तूर न्हेसोवन धवी मुस्तायकी न्हेसोवन जेजूक भेटोवंक आयती जाल्ली, क्रिस्ताक भेटोवंक आयती जाल्ली म्हणून सांगलां. तर इस्रायल प्रजा तशें तयार रावल्या जाल्यार आमी हर एकल्यांनी त्याच क्रिस्ताक भेटोवंक कशें आमी तयार जावचें. आमी कांय मिस्टीक जावंक, एक दार्शनीक जावंक, कांय साध्य सागी कसले लक्षणां ताचे कडेन आसतात हें एक चूर चिंतून पळया. एक मिस्टीक आमी कितें म्हणटा तो देवाचो डायरेक्ट अनुभोग आशेता, अनुभोग जोडूंक आशेता. तो आमी इंटलेक्च्युअल अनुभोग म्हणूंक जायना, पूण दुसऱ्याच रितीचो तो अनुभोगूच दुसऱ्या रितीचो. त्या मनशाक एक अंतर्दिश्ट आसता. सायनास लोयला कडेन आशिल्ली एक आध्यात्मीक अनुभव आसलो खंय, आनी तो आध्यात्मीक देखून ताका त्रिंदाद आमी म्हणटा एक मिस्तेर आमकां अर्थ जायना म्हणून. पूण ताका त्रिंदाद कितें म्हणून आमच्या कीबोर्डाचे हार्मोनियमाच्यो कीज आसात पळय ताच्यो, त्या की तावन ताका कितें ताका एक जाणवाय मेळ्ळी, उजवाड मेळ्ळो. ताचे कडेन विचारलें खंय दुसऱ्यांनी, ती आमकां ती बेवारसी म्हणून. तो हांसलो मात्र. आध्यात्मीक मनशाक असली एक अंतर्दिश्ट आसता, गूंड सदां जाणा जावची, पूण तो ती दुसऱ्यांक विवारूंक वचना. दुसऱ्यांनी ताका हांसूंक साध्य आसा म्हणलें, दुसऱ्यांनी ताका नेगार करूंक साध्य आसा म्हणलें तो जाणा. आमी मदर तेरेसाक एक आध्यात्मीक व्यक्ती म्हण खाणगेत. तिची जाणवाय खंय तावन आयिल्ली, तिची ल्हानशी उतरां ती म्हणटा पळया, तुमी दुखता म्हूण सोर दिजे म्हणटा. खंय तान येवची जाणवाय. ह्या कोडयाळ आयिल्ल्या वेळार तिणें म्हणलीं उतरां म्हाका उडा आसात. ती संदेशाक आयिल्ली तेन्ना म्हणलीं उतरां, 2 उतरां म्हाका सारकीं उडा आसात. आनी एक तिणें म्हणलें तें जर्नलिस्टांक म्हणलें, डू समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड म्हणाली. ही खंय तावन येता जाणवाय. एक आध्यात्मीक मनशाक मात्र आसली एक अंतर्दिश्ट आसल्या, इनसायट, इंट्युशन म्हणटा तें आसल्या मनशाक मात्र ही साध्य आसा. असलो आध्यात्मीक मनीस तो सगळ्यां कडेन बरो संबंद दवरूंक पळयता. हेरां कडेन म्हणल्यार मनशां कडेन मात्र न्हय, सगळ्यां कडेन, प्रकृते कडेन, मनजाती कडेन, किडीं कडेन, पत्रां कडेन, झाडां कडेन, सगळ्यां कडेन. देखून सान फ्रांसीस आसिसीक पळया, तो सुर्याक म्हजो भाव म्हणटा, चंद्रमाक म्हजी भयण म्हणटा. आस्वेल आयल्यार ताका काही खरें आस्वेल की तो पटलून धरता आनी मरतना ताची आशा आसली ताका विणगोस धरणीर ताका निदायचें तशेंच मेल्लो तो. ताची मरची तशी आशा आसली. म्हळ्यार असो अर्थ कितें, ताका हर एका संगती कडेन म्हाका एक संबंद आसा असलो एक आध्यात्मीक असो आसता. तो मनीस हरां कडेन बिरमोत वांटूंक शकता, मोग वांटूंक शकता. आनी सगळ्यांचें अशें करचें जाल्यार ताचे कडेन एकांतपण जायचें. सॉलिट्यूड म्हणटा आमी, तें सॉलिट्यूड जायचें. गांधीजी हप्त्यांत एक दिसा मौन रावतालो, एक दिसा कोणाय कडेन उलयनासलो. आमकां जायत की एक दीस उलयनाशें रावूंक, कितलो वेळ उलयनाशें रावूंक, ह्या मोबायल आपणनाशें रावूंक जाय. एकांतपण. ह्या मनशा कडेन कोण आध्यात्मीक उरला त्या मनशा कडेन अजाप पावची सकत आसा. म्हणटा आमी इंग्लिशांत. तो दुसऱ्यो संगतींक पळोवन तो अजाप पावता. खंयच्योय संगती जावं, ल्हानशे संगती जावं करूं. निकोस काझांतजाकीस म्हणलो एकलो बरोवपी आतां ना. ताची गॉड्स पॉपर म्हूण एक कादंबरी आसा, ती सान फ्रांसीस आसिसा विशयान. आनी त्या कादंबरींत एकाडे घडीत अशें आसा, रातीक
आसीसी इगर्चे घांट सरसरी ओडता आनी वाजयता. सगळे आसीसचो लोक धांवन आयला खाल इगर्जे कांय उजो पेटलो गे म्हणून. आनी पळयतना सगळ्यान इतल्यान सोदतात कितें जालां म्हणून. आसीसी तोरेच्या मुळांत विचारतात कालें जालें फ्रांसीस कालें जालें. काय ना संद्रेम पळया कितलो सुविधा संद्रेम पळया संद्रेम पळया. हां तो अजाप पावोंक शकता तो अजाप पावोंक शकता. तो असले मनीस ते आमकां अत्मीक क्रांतिकारी बरे दिसतात. खुर्साचो जुवांवूस तो अत्मीक क्रांतिकारी देखून ताका ताका पयलें गोंयांत आमी तर ल्हानशें एक जैल आसलें. जैल म्हळ्यार तांकां बंद करून दवरचें आसलें उपाद्र करचें. देखून ताका तशें भितर बंदेन दवरलो. आनी ताचें आनी तो स्पॅनिश भाशेन बारी सुबित्त ताणें पोएट्री बरयल्ली आसा. वन डार्क नायट एक हळकी रात. आनी तातूंत ताचो आध्यात्मीक अनुभव त्या पदांत त्या गितांत तो वर्णिता. एक क्रांतिकारी मनीस मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां हर एकल्या की ह्या आध्यात्मीकपणाक ह्या मिस्टिसिजमाक वचोंक जाता म्हूण जायना म्हूण कांय ना पूण आमी प्रयत्न करचे पडटा. कशें मौन सांबाळच्यान आमकां कांय मौनपण खाली भायलें मात न्ही भितरलें मौनपण हें सांबाळूंक जायत की. आमी आश्चर्य गालटाच्या संवसारांत पळयात आमी आश्चर्य गालटाच्या संवसारांत सगळ्यान इतल्यान आवाज उणें पावना. कितलो हाय डेसिबल घालो तितलो आमकां संतोश. आमकां खंय मौन हा हा उडास तूं सक्कड बऱ्यो चिंतना बऱ्यो कादंबरी बऱ्यो खाणयो व्हडली इन्वेन्शनां संशोधनां ती पुरा सायलेन्सांत सॉलिट्यूडांत उदेल्लीं. एकलो विज्ञानी आमी बरेंकर नांगा गम्मत मारता एका रितीन पळोवंक गेल्यार संवसारांतल्यो सक्कड सवलतो आमी भोगता. पूण तो विज्ञानी तें एक वखद टेस्ट करचे जाल्यार लायब्ररींत लॅबोरेटरींत न्हीद कळना अशें थंय न्हीद काडीन अशें तो लॅबांतूच थंय थोडे फावट न्हिदता. कित्याक ताका तें मौन जाय. त्या दळा मात्र ताका संशोधन करूंक जाता आनी तें आमच्या बऱ्यापणाक पडटा. देखून पयलें आमचे कडेन मौन आसूंक जाय. दुसऱ्यान ध्यान तुमकांच विचारा तुमी कितलीं जाणां आमी कितलीं जाणां आमकांच वेळ दिता मौनपणान तुमचेच विशय नियाळूंक कितलीं जाणां वेळ दितात. सगळ्या मदें संबंध आसा म्हूण लेखची एक ती सकत आसूंक जाय आमचे कडेन. हां आमी त्या रुखाकय दुखता त्या झाडाकय दुखता त्या किडीकय दुखता सगळ्यांकय दुखता. देखून कितलें आमकां जाता ताचे कडेन ताका एक जीव आसा. हो हाका पळोवन हेजे आपोवचें ताका पळोवन हेजे आपोवचें. त्या पत्राक उदकाक झाडांक फुलांक मुयांक सगळ्यांक पळोवन हेजे आपोवचें. त्या वेळार आमी मिस्टेक जावंक चान्स आसा साध्य आसा. आमी अजाप पावोंक शकचे सक्कड संगती पळोवन. हांव 2 गणितां दितां 2 दृश्टांत दितां. सत्य सांगा तुमकां म्हाका सांगचें ना तुमकांच सांग. तुमी कितल्या जाणांनी तुमच्या काळजा खातीर देवाक अर्घां दिल्यां. देवा म्हाका इतलें घट्ट काळीज दिलां 50 वर्सां 50 आनी 5 वर्सां 60 वर्सां 70 वर्सां 90 इयर्स हे आनीक घट्टा हें काळीज पळयात. सादारण काळीज न्ही. खंयच्या एका पंपा बरी पंपाचें काम कितें खंय बांयंत असलें उदक वयर टांकीक पावोवचें. हांगा काळीज हांगा पंप हांगा आसा हांगा तकलेक पावोवचें रगत सोडचें. खंयचोय पंप तो पाड जाता ताका रेस्ट जायचे नातल्यार उलपता. पूण हें काळीज आमी आवयच्या गर्भांत 6 हप्त्यांचे आसतना थावन पिटेक रगत पंप करून सुरू केलां आनी हांगा पंप करूनच आसा. हाका रेस्ट दिल्यार रेस्ट इन पीस. कोणें तरी तुमी कितल्या जाणां तुमच्या काळजा खातीर अजाप पावल्यात पळया. देवाक अर्घां दिलां. कितल्या जाणांनी मोती खातीर देवाक तुमच्या मोती खातीर देवाक अर्घां दिलां. मूत खंय आसा मूत. वेर इज युअर मायंड
माइंड मांडा गेले मोत हाचे भितर मोत ना हाचे भितर मेंदू आसो हाचे मेंदू आसचो न्ही मोत खंय आसा वेर इज द माइंड ना माइंड वेर इज द माइंड ब्रेन क्रिएट्स द माइंड ब्रेन क्रिएट्स द माइंड वेर इज माइंड माइंड इज एवरीवेअर सगळ्या आमच्या कुडीन सगळ्याक माइंड आसा सगळ्यांनी माइंड आसा सगळ्या माइंड आसा ताका वायरस कंप्युटराक तुमच्या वायरस लागता हे 20 सुपर फास्ट कंप्युटर आसात न्ही ताचे फास्ट काम करता खंय आमचो मेंदू कितल्या जाणांनी आमच्या ह्या मुती खातीर देवाक अर्घां दिल्यान अशें पावलात वाव कोलो मेंदू म्हाका दिलाय देवा ताका वायरस लागल्यार कंप्युटर सगळें क्रॅश जाता हाका वायरस लागल्यार आमी खंय मार्गान भोवचे पडत न्ही कितल्या जाणांनी अर्घां दिल्यान चिंता तूं आमचीच कूड नियाळ्या त्या झाडा कळटा आमी कितले अजा पावचे गे म्हणून हां इतलें सकट संगती गुमान दिवन इल्लें नियाळ्यार आमकां देवाची महिमा हर एका संगती थंय कळटा त्या झाडा आमी मिस्टेक्स एक दार्शनीक जावंक साध्य जाता वरदान सोम्या तुझे साथे जिणे आमचे देण्याने भेटलेले तुवे संपाने जे कानिको अर्पिता आमकां तुका समर्पिता उडोवाय ओपून दिता क्रिस्ता फुडें बदल म्हूण म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळें आमच्या नित्य पवित्र सेवेक सर्वेस्पर मानून घेवन सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गंधरास घेवन येवंक नाव बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी वावरतान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सुरवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पोस तुजो तुज्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता संसार भरला तुझ्या वैभवान
तुका जय 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 ओ सर्वे तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सशणीक कराराचें हें रगात, फातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगास सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेयो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीचे इंका खोड कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळयत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकारी मोरये देवाची माय सांगाती, भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्म तणसोर कळ्ळे, तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे. त्यास जेजू वरवे, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरुणराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पत्कां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर फातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पोणे मेळ्ळा. आमी सुभागी. सुम्याक तुमचे पितेंची म्हाका पवना, पूण तुज्या पुत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वानां परी आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावरतान तेच जेजूक उण्या वायनाच्या रुपान वळखिलां, आमचे भितर घेवन वेंगयलां आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुकेस जावन तुका दिन वासूंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड इवनिंग. भोवन आनी भयणीनो, आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो ध्येय घेवन आमी ह्या वर्साची बाळका जेजूची परब संभ्रमते आसाव आनी हाका तयारी जावन आज पयल्या दिसाचे नोवेन आमी आदारते आसाव आनी हें आयचें 8वें मीस. आयचो सगळो दीस आनी हांगासर भेटयलेलीं मिसां आनी नोवेनां सांगतच 10:30 वरार मिसाच्या उपरांत केल्लें आराधन परगांवांत वावर करतल्या तशेंच शिकोन आसत्या आमच्या कुटुंबाच्या भावंडा पसोत आमी भेटयलेलें जावन आसा. आमची जायतीं भावंडां परगांवांत वावर करतलीं फाटल्या दिसांनी गांवाक आयिल्लीं आसात आनी आतां येदोळचो जायतीं पाटी पावल्या. आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर गेल्ले हे आमचे भाव आनी भयणी आपणाच्या कुटुंबा विशयंत मात्र चिंतिनासतना आमच्या पवित्र सभे विशयंत हांगाच्या संघ संस्थे विशयंत आनी गरजेवंतां पसोत गरजेवंतां विशयंत ते चिंतात. आनी त्या देखून आमचीं घरां आज सोबीत आसात, आमच्यो इगर्जो आज मजबूत जाल्यात, आमच्या समाजेंत जायत्या संघ संस्थे मुखांतर समाजाचें अभिवृद्धीचें काम चलता जाल्यार हे आमच्या भावा भयणींनी दाखयल्ल्या उदार मना वरवीं आनी ह्या पुणशेताकी हे आमच्या भाव भयणीचो व्हड आदार आसा. ही सकड तांचें दान, तांची सेवा, तांचें बरेपण आमच्या समाजेक तांणी दाखयल्लें आमी मानून घेता. तांकां बरें मागता, शबास म्हणटा आनी आज तांचे पसोत आमी मागता. आनी आयच्या ह्या नोवेनाच्या पयलींच्या दिसाचें हें सांजेचें 6 वरांचें मीस आमचे संगता भेटोवंक आयचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मानदेक दोतोर ऑल्विन सेरावो, गांवांत ते शिरताडीचे. आतां प्रस्तुत मिलार कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन तांची सेवा ते दिते आसात. ताच्या पयलें आमच्याच लागशिल्ल्या पदवा कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन तांची सेवा ते दिते आसात. शिकपा शेतांत तांचो उखलिल्लो हात आसा आनी थंयसर विद्यार्थींक न्ही मात्र पुस्तकां बदनेकाय शिकोवचें, बगार तांचें तें मौल्यां रुपीत करचें वर्तें काम ते करते आसात. आनी ह्या संगता आपणाच्या एका विशेष तालेंता मुखांतर आनी तें जावन आसा नाटक बरोवचे मुखांतर क्रिस्ती मौल्यां वा आनिकी ते दोतोन शिकोवचें काम करते आसात. तांणी बरयलेले थोडी नाटक तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार एमाउस, विन्सोन कोणाची, मरी मगदलेन, जुजू आनी पोर्चेपोर, हाऊसफुल शो दाखयल्ले चिरी असले तांणी अपुर्बायेचे क्रिस्ती मौल्यां शिकोवचे तसले नाटक बरयलेले आसात. आनी आज तुमी तांचो शर्मो आयकल्ले खंडी जावन तांचे तें जाणवाय कितली आसा, कितले ते बूक वाचतात हाची एक झळक तुमकां मेळ्ळी आसतली. हांव चिंता हांगा ह्या नोवेनाक तांणी पयले फावटी येवचें म्हूण दिसता आनी आमी विचारलेल्या वेळार ते कुशे म्हणान ओपले आनी अर्थबरीत नियाळ तांणी दिल्लो आसा. मात्र न्ही आमकां देवाच्या बेसांवांनी बरलेलें आसा. फादर ऑल्विन, तुमी दाखयल्ल्या ह्या उदार मनाक हांगासरच्या सर्व याजकांचे, ब्रदर्सांचे आनी ह्या भक्तिकाचे नांवे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूच्या आशिर्वादां तुमचे वर. तशेंच सा भेटवणी करूंक आमचे कर्मेलिती याजक आसात, तांकां
आनी आयचें आपुरबायेचें कॉयर आमकां आसा केल्लें आसा. मडसिनमाईची फिरगज फजीर हांगा तावन गायन मंडळी आयिल्ली आसा. फजीरकांनी आमकां खरमिरितांक इल्ले लागशिल्लो बांद आसा. फजीर तावन सुमार 5 पाद्र्याप आसात आनी तें एकाच घरचे तेग भाव खरमिलिते वडदेन आसात. आयच्या ह्या संजेच्या वेळार आमचे संगी आसून आपणाच्या अंजाळ गायना मुखांतर आमची काळज मना देवतें उबारूंक आदार दिल्ल्या फजीर फिरगेजीच्या गायन मंडळीक गट्टून ताळयो दिवन आमचें अभिनंदन पाठवया. त्या संगता वाचप्यांनी स्वयंसेवकांनी आनी तुमी सगळ्यांनी भक्तीपणान ह्या मिसान भाग घेवन आदार दिला. ह्या दिसांनी स्वयंसेवक सकाळीं 6 वरार तावन आनी आतां 11चें मीस जाता म्हणत सुमार 9 वरां म्हणसर हांगासर सेवा दिते आसात. तांची आमी सेवा मानून घेता आनी दोनपराचें हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा थंयसर ते वावुरतात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. पळोवन आनी बडीनो हें मिसाचें बलिदान जाल्लेंच 9वें आसा. ताचे उपरांत आमी बाळूक जेजूची इमाज थंयसर मुखार आमी आशिर्वादीत करतले. त्या देखून तुमी गळाई करनासतना 9वें जाल्लेंच भायर सर थंयसर येवचें आनी थंयसर तुमकां वाती आमी दितले. त्यो वाती आमी ती इमाज बेंजार केले उपरांत पेटोवन आमी पुरशांव काडटले आनी ह्या संदर्भी आमी बाळका जेजूच्या जिवितांतले मिस्तेर नियाळण तेर्स म्हणटले आनी उपरांत अर्द्या घंट्या बरो हो तेर्साचें भक्तीपण चलता आनी एक बाळका जेजूच्या ग्रट्टे लागीं आमी बेसांव घेवन फाटी वेतले. त्या देखून तुमी कोणी सुखनासतना ह्या पुरशेवांत भाग घेवंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. आयच्या दिसा ह्या 9वें संदर्भी आमी नियाळ केलो. आमकां सगळ्यांक शेळयेच्या लग्नाक आपयलां आनी तो दीस लागीं पावला. देवतें एकतार जोडूंक आमकां सगळ्यांक आपयलां हो जावन असो विशय आयचो. आतां देवान आपयलां वय त्या आपोवण्याक आमी पाळो दिल्ल्या वेळार सई म्हणल्या वेळार देव कितें करता आपणाकच सावकास सावकास उगडापें करता. आनी हें कशें उगडापण मेळटा जाता हो विशय आमी फाल्यांच्या दिसा नियळटले. विशय आसा हांवूच तो तुजे लागीं उलयतां तो. आनी फाल्यांचो दीस भलायके शेतांत वावुरतल्या पासून आमी नमेरला जावं दाक्तेर जावं नर्सां जावं केअरटेकर्स वा पॅरामेडिकल स्टाफ हांच्या सुमेस्तां पासून फाल्यांच्या दिसा आमी मागणी भेटयतल्या. भायर वता आसतना थंयसर स्टॉलांत धार्मीक वस्तू आसात. ह्या वर्साची बायबल डायरी आसा. बाळका जेजूचें वार्षिक कॅलेंडर आसा. तुमी तें घेवचें. देव बरें करूं. आतां 9वें खातीर आमी दिंबी मोडया उडास दवरात. त्या उपरांत पुरशांव आनी तेर्स आसा. बाळका जेजूक 9वें मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावंक सो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी. जेजू मनशां सोयीस जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फाव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. परत्या बाबार्थान आनी भक्तीन आमची प्रार्थुया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता. तुजो बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसामांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी आनी एक पोटी जेजू बाळका लागीं आमकां आशिर्वादीत कर म्हणून आमी कालतेपणी आनी खतखत्यान मागया ये अजापंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळटीची दिश्ट घाल म्हूण आमी तुजे मुखार सरपळोवन मागता तुजी मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अथ्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी भुसावण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्य सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदांच सर्वदां आमेन देवाक खंडी जावन आमी बाळक जेजूक प्रागस जेजूक आमी अर्घ दिवंक फावो उपकारी मनान आमचे तर्फेन आनी सगळ्या भक्तिंगांच्या तर्फेन आमी उपकारी मनान म्हणून बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापांचे इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं मिसाच्या प्रधान ह्या जाला ते आमी विनंती करता हे आशिर्वाद निमाणे आशिर्वाद ताणें दिवच्याक आशिर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बगाया सर पदवेदार देव कणवळायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायाची वळख तुमकां फावो करूं भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी ते रायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशें चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आमी तुमचे समें सदां आसूं आमेन आमची बरी जावं तूं आमची बरी जालो आमकां भयर उबारू तो पाताळाक देवलो म्हाका ताम सुटोवचा बरेची शिडी जालो देवनान वाटो दी देव मनीसाव लायो जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सेवान बदल आमकां जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सेवान बदल आमकां मुखार पुत्रा सुवे अमवार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां बघून तसंच तुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन